खऱ्यांनीच हें पळोवन म्हाका सरप्रायज दिसता. हें कितें तरी अलगच आयज आमच्या गांवांत घडलेलें आसा, जे कोरगांवान. आनी जो हो फोर्ट किल्लो हो आयज कोरगांवान म्हाका दिसता हे पेडण्यान फर्स्ट टायम घडलेलें आसा. अशें कितें तरी अलगूच ही जी कला आयज खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता. जी कला आयज आमी हांगासर दाखयल्ली आसा ती आयजच्या कोरगांव गांवांत न्हू, ह्या आख्ख्या गोंयांत न्हू, ह्या आख्ख्या इंडियेन आमची कला वयतली. ताका लागून हांव पयलीं मना काळजांतसून जे पळय हांगासर कोणी केला ताका एप्रिशिएट करता. कित्याक ही पळोवन खऱ्यांनीच खूब उमेद दिसता. जी आमची कला, जे आमचे पेडणे सदांच म्हणटात पेडणे ही कलाकारांची खाण, हांगासर दिसून येता. खऱ्यांनीच ही कलाकारांची खाणच आसा. तशेंच तुमकां खबर आसा जे आमचो गणेश चतुर्थी दिसा सेम अशें तळ्यान एक गणपती हांगासर केल्लो आमच्या कासुल्यान म्हणून. सेम अशीच कला जे आयज म्हाका दिसता ज्यो तळयो आसा त्यो खंय तरी यूज जातात, हेच्या पयलीं केन्ना जावंकूच नासल्यो. ही कला खऱ्यांनीच म्हाका दिसता एप्रिशिएट करची सारकी आसा. आनी ही कला अशीच फुडें भुरग्यांनी इंट्रस्ट घेवचो. आनी जी पळय कला खऱ्यांनीच आमच्या पेडण्यान आसा ती कला खऱ्यांनीच आमच्या दाखोवपाची गरज आसा. व्यवस्थीत अशें अनुकरण जेंच्यांनी आयज आमकां पयलीं जे आमकां पुर्वजां पयलीं आमकां कळटालें की हांगासर एक किल्ले तयार केल्यात, किल्ले आसात अशी अनुभूती येताली. अशा ह्या प्रोग्रामाक आमच्या मध्ये उपस्थित आसात आमच्या पेडण्या मतदारसंघाचे आदरणीय अशे आमचे आमदार श्री प्रवीण बाब आल्लेकर सर. दिसता की आमी आमच्या कोरगांव गांवाचे एक नांव ह्यो असो किल्लो तयार करून आमी आख्ख्या गोंयाकच न्हू तर आमी देशा पर्यंत पावोवपाची आमचे कडेन कला आसा आनी ती आमी कला फुडें व्हरपाची आमी ताकद दवरता. आनी हे केवळ एकल्यामुळे शक्य ना. ही जी टीम जी आसा ही मागीर ते सार्वजनीक गणेशोत्सव आसो किंवा आमचे ही फोर्ट किल्ल्याची कलाकृती आसो, सगळे जाण रात्रंदिवस धडपड करून ही उबारतात. आणि त्याचे श्रेय तांकां अवश्य मेळटा. गणपती सार्वजनीक गणपतीचो तांकां सेकंड प्रायज मेळ्ळो, हांव तेचें अभिनंदन करता. कारण त्यांची जी कला ते पेश करतात ताका सरकार दरबारी तेचे यथोच्च पारितोषिकय मेळटा.